सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸೈಮನ್ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಹಂಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೊಕ್ಕಮ್ಮ ಪೈರಿ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕುನಿಯವನು 3 ತಾರೀಕು ಚಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಚಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ 150-200 ಜನ ಅಶಿಲಿಜ್ ಪ್ರಥಮ ದಿವಸ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ 100 ಜನ ಅಶಿಲಿಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ మన ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಲ ಸ್ಥಾನ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಶಮಿ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಹೊಚ್ಚನು पूरा जन नमगे समाज बांधवन स्वाम्याल ಒಟ್ಟು तीर्थ स्थानक्ಕೆಲ್ಲ सर हे आमगेले निजावन एक सौभाग्य म्हणून सांगूक हांव इश्ट पावता. तशीची त्या दिसूची सुंदरकांड हवन त्या दिवस 30 तारीखक तशीची 1 तारीखिक आणि 2 तारीखिक हे 3 दिवस सुंदरकांड पारायण तशी सुंदरकांड हवन हांगा मठांत विजृंभणे केल्लेलो आसा. 1 तारखेक सकाळीची स्वामीले रामनाथ देवालय दर्शन जालें. पूर्ण कुंभ स्वागताना त्यांनी सगळे कमिटीच्यान स्वाम्याक आपोवन ते देवालय अभिषेक तशीच आरती हे पुरा चंद्रतीर चल्लेलो आसा. आमगेले समाज बांधवांनी हांगा कोण कोण आयिल्लींची परगांवतले त्यांनी पुरा स्वाम्याल ಒಟ್ಟು वचून देवाल दर्शन घेवन देवाल आशीर्वाद घेवन आमी तशीची मागशे गेला आसाची. तशीची संजेरी रामपट्टाभिषेक म्हळ्यार रामेश्वरम म्हळ्यार रामनाथ देवशब्र बट रामचंद्राल गांव हांगा दुखून हनुमंत लंके वचून आपास सीतामातेक पळोवन आयिल्लो तसलो गांव म्हणून सांगताजी. तशी रामपट्टाभिषेक विजृंभणेर जावन सभा कार्यक्रम चंद्रतीर जाल्लो आसा. स्वाम्याल आशीर्वचन सर्व आयिल्ल्यांक तशीच सर्व जनांक मेळ्ळेलो आसा. आज ही सुंदरकांड हवनाचे पूर्णावती जाल्ले सकाळी. तशीच हे 3 दिसा कार्यक्रम भारी चंद जावन जाल्लो आसा. हे कार्यक्रमाक मस्त जन आपोवन हाडक म्हणून आमकां मन आशिल्लें जाल्यार फुडल्या मळकेची उत्तर भारत यात्रे अयोध्या यात्रे तशीच पंढरापूर यात्रेक आमी मस्त जन आपोवन व्हेल्लो मळकेची हांगाय आपोवन व्हरक म्हणून मन आशिल्लें जाल्यार हांगाचे परिस्थिती आमी मनांत दवरून घेवन मस्त जन आपोवन व्हरूंक जायना. आमी एक ओपन जावन आशिल्लें कोणाक आमंत्रण दिणी कोण आयिल्ल्यांक आमगेले जबाबदारी घेवन सुकृतींद स्वामी सेवा प्रतिष्ठान दाखून जबाबदारी घेवन तांगेले वास्तव्याक गी तांकां हांगा कसलेय उणेपणान तशी तांकां हांगा राबिलतना हे आमी प्रयत्न केलेलो आसा. प्रयत्न कसो म्हळ्यार आमी खाली हे मॉनिटर करच्याक मात्र अशें सुकृतींद स्वामी सभा प्रतिष्ठानाक स्वाम्यान दिल्ला रे हे समाज सर्व बांधवांक घेवन ಒಟ್ಟು जावन घेवन वचूं काय म्हळ्यार एक मनांत दवरून घेवन आमी खाली एक मॅनेजमेंट मात करचें. हे मॅनेजमेंट म्हापशेचे मस्त जन आसताची म्हळ्यार वॉलंटियर्स जावपाची आमगेले आयिल जनाक सत्कार करता जाल्यार तांकां जेवण खाणाचें अरेंजमेंट करता जाल्यार रांदपेकी पुरो जन जावपाची. तशीच आमगे आमगे येवचे खाण विशयांत खाण जेवणा विशयांत गायडन्स करता जाल्यार मुख्य जावन आशिल्ले आमगेला महेश अण्णा वाशी देखून तागेलें पुरा काम सोडून हांगा आयिल्लो आसा. ताका आमगेले हृदयपूर्वक जावन आमी धन्यवाद दिता आसाची. हे कार्यक्रमाक मातशी मस्त चेडवान मालगड्यान बायल मनशान प्राय जाल्ल्यान मस्त वॉलंटियर जावन स्वयंसेवक जावन काम करून हे कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक आमी कांय ना आमी खाली हांव सांगलां म्हळ्यार की मॉनिटर मात करचें मॅनेजमेंट मात करचें हांगेले सपोर्ट नातिले आनी आमकां आत्तां मात्र न्ही फुडें दुखूनच उत्तर भारत यात्रा जो पंढरापूर यात्रा जो आमगेले कंचे सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाचे कसले कार्यक्रम केला रे हांगेले सहकार आशिल्ले निमित्ताची आज आमी चांगमनान हे कार्यक्रम केल्ले निमित्ताची स्वाम्याल्या देवाला आशीर्वाद आमी केल्ले नाही आहे. हे म्हळ्यार कशें म्हळ्यार स्वाम्याल आनी देवाला आशीर्वाद आशिल्ले निमित्त आनी आमी कसलेय कार्यक्रम करतना चांगमनान केल्ले निमित्त हे कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक मुख्य कारण म्हणून सांगूं इश्ट पावता. आमगेले ಒಟ್ಟು उज्र देखून आयिल्ले सगळे टीम आसा. रघु मोहम्मद आसा तशीच आमी गणेश अण्णा आसा करुणाकर नायक आसा मागीर तांगेले व्यवहार सोडून आयिल्ले सुमार जन नांव पुरा जन म्हळ्यार पुरा जनांक नांव म्हाका बाय आयटना केल्लो बट विसरता. तशी तांणी पुरा जन येवन तांगेले बायल मनशान येवन ते रांदपाक तरकार कटकून दिवची गी वाडची गी तळची गी पुरा कार्यक्रमांत तांणी हृदयपूर्वक जावन उजरे देखून आयिल्ले वॉलंटियर्स हांगा एक लिडर आसा उजरे राजेश पै आमगेले खंयच्याय कार्यक्रमाक राजेश अण्णा सांगले जाल्यार तागेले 10 जनांची टीम रेडी जावन आसता. विशेष जावन आमी राजेश पैक तागेले कसरगी तागेले विंगड काम आशिल्ले निमित्त येवचें जाय न्ही नाल्यार प्रत्येक कार्यक्रमांत तो येता. तशीच आमगेलो ಒಟ್ಟು अजीत अण्णा म्हळ्यार तो एक उडपाचे आमगेले अजीत पै म्हळ्यार तो एक कसो म्हळ्यार अजिताक फोन केलो जाल्यार आमी येवचे पयलीं पूर्वभावी जावन तो येवन हांगाचे पुरा वेवस्थेन तूं विशेष जावन राबच्याक वेवस्थे तशीच हांगाचे पेंडल घालचे हाजी पुरा वेवस्थेक ताणें आमगेले येवचे पयलीं एक वर फुडें येवन पुरा वेवस्थे करून आज तागेले फुल्ल सपोर्ट तागेले तागेले वॉलंटियर्स जाल्यार फुल सपोर्ट मस्त जन आसा चेडू तांगेलें नांव आनी सांगूक आमकां म्हळ्यार नांव गोतना ते आमगेले चूक म्हणलें हांव बट तांणी पुरा जनांना हृदयपूर्वक जावन सहकार दिवन तांणी केल्ले निमित्त
अजित पै उडपाचे आणि तेगेले सगळे टिमाचे हांकां तशीच उजरेचे गणेश अण्णांनी तेगेले सगळे टिमाचे हांकां विशेष जावन राजेश पैका आमी ह्या टायमार धन्यवाद सांगूक हांव सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठान दाखून म्हाका मस्त संतोष जाता. तशीच एक पुरो कार्यक्रम जाताना देवालयात भजन कार्यक्रम चलते आसा. हांव आमगेले वीर व्यंकटेश भजना मंडळीचे नागेश प्रभू सांगेला तूं तुगेले सगळे टीम घेवन येयात म्हणून तो पक्कंडांनी पुरो आयलींचे आसाची दूर गांवां जाल्यार तांकां एक भाग्य तेंचे एक इदुभाग्य या म्हणून आमी कितलींय वर्स नंतर कितलींय जनांक रामेश्वरम येयलींची आज त्यांनी आयलींची तीर्थक्षेत्र यात्रेक हांगा पावलींची जशीची समुद्रस्थान जाल्लें देवालय तीर्थ 22 बायंचे उदक येतानी तीर्थस्थान केल्लें देवाल दर्शन घेतलें विशेष जावन आश्रगपती नरसिंहाले आशीर्वाद घेवन स्वामील अनुग्रह घेवन तांणी पायी 3 तारखेक तांगेले गांव वताची खंडीत देवालय आशीर्वाद आमगेलो परिपूर्ण आसता. स्वामील अनुग्रह आमगेलो आसता. सर्व जनांना आयिल्लो कोण आयिल्लींची कोण दूर वेसून पळयलां की तांगेलें पुरो जीवन चांग जावो म्हणून हांवें संदर्भारी देवालागी स्वामीलागी प्रार्थना करून तुमकां पुरो जनाक मुनरपी धन्यवाद दिता. तशीच हे सगळे कार्यक्रम वर्ल्ड वायड पळोवंक जाल्यार आमगेले यूथ ऑफ JSB मेन तांगेले प्रत्येक कार्यक्रम आजी स्वामील कार्यक्रम जावं देवा कार्यक्रम जावं सगळे जगत ते दाखयता आसय तांकां जाल्यार हांव हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद दिता. नमस्कार सर्व जन. एक नाम विसरलो आमगेलो नारायण पै मामू सगळेचे सेवा काउंटर नारायण पै आनी तेगेले मिसेस नारायण पै आनी 2 जणांना चंदी रितीरी एक मॅनेज केलेलो आसा तांकां जाल्यार हांव सुकृतीन स्वामी तो आमगेलो मेंबर जाल्यार ते एक पेशन्सान मॅनेज करचे एक व्हड विशय तांकां जाल्यार हांव हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद दिता. 28 तारीख आयज ती सारी आमी हांगा येवन पावलीची स्वाम्यान येवचे पयस फुडें हांगा पावून हांगा सर्व वासेरेचे तशीची आमगेले हांगा जेवणाची कसो वेवस्था आसा ताका तयारीक आमकां उजिरेंतल्यान राम मंदिर सेवा ट्रस्ट थंयतल्यान आमकां पेटयल्लो आसा. उजिरे सान गांव राम मंदिरांतल्यान वॉलंटियर जावन आमी एक 12 जनां टीम थंयतल्यान आयिल्ले आसा. त्या प्रमाणे हांगा जेवणाचे सर्व कार्यक्रम प्रारंभ जातना महेश अण्णा तशीच मुरली भाऊजी पुराजनी कसं मेनू केला की एक दिसाक एक मेनू प्रमाणेन तळप गी रांदप गी कसं की विंगड तशीच भायर अन्नदानाचे पोंगल मागीर सगळो दीस 800 जनाक 1000 जनाक शिरा टोमॅटो भात फ्रुटी बिस्कीट तशीच अन्नदान कोण येतल वतल तेकडेकडेन कोण वतल असं कोण हात एद्रा केला गी तांकां पुरा जनाक 800 1000 जनाक अन्नदान सेवा स्वाम्याला आदेशा प्रमाणे रे प्रति दीस चल्लेलो आसा. ताका पुरा काही आमगेले वॉलंटियरांतल्यान सहकार तशीच त्या करता आसतना बायल मनशान त्या वितरणा कसं काम आसा त्या चंदायर चलोवसून दिल्लेलो आसा. तशीच हांगा जेवता आसतना कटिंगी मागीर नारळा शेंड काडची कसं की सानपुट राती सादारण 1 गंटे पूरा सेवा सकाळ वग्गी येवन राती 1 गंटे पूरा सेवा म्हणले करून काम करून चंदायर चलसिल्लें आसा. तशीच हांगा ट्रस्टा वतींतल्यान आमकां रब्बुगी वेवस्थगी कसं की चंदायर केल्लेलो आसा. सान गांवार थोडे वेवस्था अनानुकूल आसले रे आमकां हांगा कसलेय तोंदरे जायनातले प्रति घडी येवन निमगून तेंचे वेवस्थापन समितीगी तशी अजितनगी तशी पुरा जन येवन ततळ कसं जावं कसं तोंदरे आसा तुमकां कसं हें जाला त्या पुरा चलासून दिल्लेलो आसा. तशें जावन तांकां सर्व जनांकय हांव समाजा परवा जावन उजिरे राम मंदिरा परवा जावन आभारी आसा. तशीच आमकां गांवांतल्यान पेटयल राजेश पैके धन्यवाद समर्पण करतास. तुमकां सगळ्यांकय गोत्तशील म्हणकेची काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले एक मोक्काम आमगेले रामेश्वरम म्हणत असेल एक विशेष तीर्थक्षेत्रांत तो आजी जाल्लो आसा. तशी सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानातर्फेन विशेष कॅम्प कसले करचे असल्यार एक स्वाम्यान एक विशेष जबाबदार दिल्लो प्रकार आज आमी सक्कड वॉलंटियर्सांनी पुरो मेळून घेवन भक्तजनान मेळून घेवन आजी 3-4 दिवसाचे एक कॅम्प मस्त चंदारी देवान करून घेतले हे संस्थानान देखून करून घेतले म्हणून सांगच्याक इच्छा पावता. तशीच हे संस्थानाक ताजे वयर विशेष विश्वास दवरून घेवन भक्तीर श्रद्धेर आयिल्ले तसलेच भक्त लोकांक तांगेले एक सेवा करता. तशीच संस्थान आयिल्ले तसले एक खंयचेय भक्तांक खंयचे रिती उणेपण जावचें ना जे तांकां चंद्रीतीर आतिथ्य करता म्हणाल तसले एक स्वाम्याल मनांत आशिल्लें. तशी आमगेले संस्थाना फूड दवरून जाल्यार एक शिश्य वर्गा वयर अपार प्रीती तांगेले वयर एक मोग दवरलो तसलें एक संस्थान म्हणजे सांगचे इच्छा पावता. तशी तसले एक भक्तजनाला एक सेवा करचेची तें व्हड तांतूची देव मस्त प्रीती जाता.
आमगेले वेरी मस्त देवाले एक कारुण्य तशीच आमगेले सोमेले जलारी संस्थानात जलारी सगळे आमगेले संस्थानाचे गुरुवर्याला त्या परंपरेचे विशेष अनुग्रह जत्त माळल तसले एक भरती विश्वास आमगेला आशिल प्रकार तशी असल एक पुण्यक्षेत्र अंतू सोमेले एक सेव करक जलारी असल एक मध्वाचार्यले मध्वा गुरुले वायुले हरिवायुले एक वायुदेवाल परंपरेचे एक असल एक संस्थान सेव करचे मेळचे तसं भाग्य हे साधारणाक आम्ही जन्मजन्माच कसं की एक पुण्य केल्यार मात्र एक अवकाश मेळटा म्हळ्यार एक आमकां मस्त विश्वास दिसता तशी आज एक 3-4 दिवसाचे हे कॅम्प मस्त चंदायर जाल्ले अंतू उडुपी मंगळूर कटपाडी उद्यावर कुंदापूर कोटेश्वर कोल्लूर तशीच उजिरे असल एक विंगड भागा दुखून येऊन घेऊन आमगेल सोमेल सेव करका असल एक विशेष कार्यक्रम जाताना आम्ही सक्कड मेळून घेऊन एक सेव करचे विशेष म्हणाले एक निस्वार्थ सक्कडान येऊन घेऊन सेव केला तशी सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठान जाल्यारी प्रत्येक व्यवस्थे करका आईले खंयचे एक भक्त लोकांक खंयचे रितीर होण्या पण जेवच्या संस्थान म्हण सांगल्यार आमगेले एक कशी एक प्रितीन आम्ही येऊ का म्हणाल एक आश दवरून घेऊन सगळ्यांनी येऊन पावताना सक्कड व्यवस्थेक जाल्यारी सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठान दुखून घेऊन एक व्यवस्था केलेलो आसा आनी ते मुख्य जावन घेऊन मस्त वॉलंटियर्सांनी पुरो मस्त सेव केलेलो आसा आमगेले हेब्री सुमुख नायक अशें पुरो कटपाडी भरतेश अशें पुरो संदेश अशें पुरो आनी बेंगळूर विश्वास अशें पुरो तशी जयेश कामत म्हण सांगून घेवन आनी आमगेले कार्तिक म्हण स्पेशली एकोमोडेशनाचे एक मस्त व्हड जबाबदार आसता कार्तिकान प्रत्येक खंयचे दिसाक कोणाक बुकींग करका कितें करका म्हळ्यार प्रत्येक ताणें सकड काम मस्त चंदारी केलेलो आसा तशीच आमगेले मंत्राक्षते कुडाचे कसले एक यावत जबाबदारी कसले आसल्यार आमगेले भरतेशान आनी सुमुखान केलेलो आसा विंगड जेवण खाणा विशयान जाल्यार कसले तें वेवस्थीत जावका ते क्लिनींग इत्यादी जावका म्हळ्यार आमगेले कोल्लूरचे बालकृष्ण नायक मामू तशीच आमगेले उडपा जयेश कामत मामू बालकृष्ण पै माम आनी कोल्लूरचे राजेश किण मामाने जाल्यार तांचो सकड सहकार केलेलो आसा तांते विशेष जावन सकड आमगेले मातृवर्ग म्हणयात म्हळ्यार बेंगळूर दुखून घेवन आयिल्ले तांणी नयमपल्ली श्री काशी मठांतू एक वेळाक चेडवांक धर्म शिक्षण दिवच्याक म्हण सांगून एक टीचरशी तांणी आयिल्ले आज आमगे मठा संपर्क जावन तांकां बेंगळूर जाल्यार निरंतर तांणी चातुर्मासान जाल्यार तांणी सेव केलीची तशीच म्हगेले अम्माशेपुरा मागीर मलपे दुर्गा परमेश्वर देवस्थान दुखून वॉलंटियर्स आयिल्ले आसा पडेला दुखून एक 2-3 जन निधी म्हण सांगून घेवन एकली आयिल्ले आसा आनी कितलेकी असल एक नवे जनाक नवे युवा समाजाक आमी मठाक संपर्क दिवका मठा संस्कार आमगे समाजा संस्कार दिवका म्हळ्यार एक आमगेले एक प्रयत्न कसं की एक चलता आसा आनी एक विशेष कसं म्हण सांगल्यार आज ही संस्थानांतू फुडें देखून जाल्यार कितलेकी एक सामान्य देखून अतिसामान्य जनाक समीत इतली प्रीती विश्वास मेळटा म्हणचे आमी तें एक साक्ष म्हणचे आमकां कसले तांतू उणें पण दिसना आमगे लोट आशिल्ले सकडांकय जाल्यार उत्तर भारत यात्रा जायत अयोध्या असल यात्रे जायत आनी पंढरापूरचे 7 दिवसाचे भजना सप्ताह जायत तांतू सकडां ते सामान्य देखून अतिसामान्य जन समेत हांगा इतले सकड सेवेक मुखारसून वता जाल्यार खंयचे कमिटी जेव्हा सकडान इतली प्रीती विश्वास दिला साधारण आमी खंयी ते विसरू जायना तशी प्रति एक समाज बांधवांकय जाल्यार एक विशेष आमगेले मठाचे एक संपर्क मेळटा तांतू देखून संस्कार वाडटा आमगेले मध्व गुरून दिला तसं कसं तत्व ते आसा की सिद्धांत कसं ते सकड आमी समाज आमी ते पालन करचे आमगेले गुरुवार्यान इतले प्रयत्न करून आमकां मार्गदर्शन दिता आसाची तशी आज सांगच्या रामेश्वरम म्हणटाना अंत एक सान विषय कसं म्हणचे आम्ही रामनाथ क्षेत्र रामनाथ स्वामीच्या हांगा एक कसं की एक प्राधान्य देव म्हण सांगून घेवन आमी लेखता आशिल्ले जाल्यार आमगेल मना आशिल्ले कसं ते चूक कित्याक समकोरचेची सोमेले तांगेल कर्तव्य म्हण सांगून आमी करचे आशिल्ले चुकी समेत आमगेले मना भितरचे अनुसंधान समेत त्या समकार कमळाल खातीर काली जाल्यार गुणगानांतू आनी तांगेल तें प्रवचनांत काल सांगिल्लें आसा हांगा मुख्य जावन घेवन आमगेले सेतू माधव म्हणाल तसले एक विष्णू एक अवतारच हांगा एक प्राधान्य जावन आशिल्लो तसले देव तशी रामनाथ एक रामेश्वरम म्हणाल तसले एक ह्या क्षेत्र येवका जाल्यार ते सेतू महादेवूच हांगा प्रधान देव तशी तागेले एक विशेष जावन आशिल्ले सेवा करचें आमकां सगळ्यांक एक भाग्य मेळ्ळां तशीच आमगेले व्यास रघुपती नरसिंह देवाल एक विशेष एक सेवा करता आसतना आमकां अनुग्रह मेळ्ळा तशी सकड आमगेले यादवेंद्र विजयेंद्र तीर्थ सोमेल दोन घेवन यादवेंद्र केशवेंद्र पर्यंत आमगेले भुवनेंद्र वरदेंद्र सुकृतींद्र सुधींद्र स्वामेले विशेष अनुग्रह तशीच आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामेले विशेष अनुग्रह सकड आमगेले समाज बांधवांक मेळ्ळो तशीच देवान कसंकी एक प्रेरण दिवन घेवन आज सेव कसंकी करून घेतलेलो आसा तांगेल घराकय जाल्यार तांगेल मनांत ते जाल्यार आमगेले हरिवायूले विशेष जावन आशिल्ले तसो अनुग्रह श्रद्धा भक्ती आनिके मुखारसून चोल नेवो
आमगे संस्थान ಒಟ್ಟು आमगे स्वाम्याल ಒಟ್ಟು सगळे विशेष जावन घेवन आमी स्वाम्याल प्रत्येक कार्यक्रमान जाल्यार आमगेले तनु मन धन सहकार प्रत्येक समाज बांधवांना मेळण कोरका असल एक अवकाश ह्या जन्मांत कसं की आमकां एक माधव वैष्णव जावन घेवन असल एक काशी मठ संस्थान मेळत तसं आमकां मेळका जाल्यार आमी मस्त पुण्य कोरका कितले जन्मांत केलें तसं आमगेलें पुण्य कर्मा निमित्तचे आज आमी ह्या संस्थान येवन आमकां कळना अशें आज पाय दवरला म्हण सांगचें इच्छा पावता मेगेल मात्र न्ही हांत तशी कितलीं जनाक जाल्यार तशीची तांकां कळना अशें आज संस्थानां पाय दवरले आमगे लागीं कितलीं जन सांगता आमकां कळना अशी बरी एक वैष्णव जावन घेवन आमी विष्णू भक्ती हरिभक्ती केल्या निमित्त आमकां असल एक गुरू एक सन्मार्गाक देव आपण अर्थ मेळत तसं आमगेले जिवनांत कितलीं वेळा जल्ला म्हण सांगले कितलीं अनुभूती आमगेले वॉलंटियर्स भितर आसा तशें न्हू संस्थानाक कितली शक्ती आसा विजेंद्र तीर्थ स्वाम्यान दिलें तसले हें एक परंपरा हाजी सेवा करचें भाग्य तसले एक सौभाग्य आमकां आज GSB समाजाक मेळ्ळें आसा सक्कड आमगे समाज बांधवांनो आमगेले स्वाम्याल वट्टासून घेवन आमगे संस्थाना वट्टासून घेवन सर्व कार्य के सक्कड समाज बांधवांनो मेळका म्हण सांगून घेवन कळकळीन विनंती करता.